हे आजूच ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेले आसा। नाट्य क्षेत्रांत आज ही खूप नुकसाण जाल्लें आसात, कारण वयाच्या 59 वर्सांचेर आज शेवटचो श्वास ताणें घेतिल्लो आसा। विश्वनाथ नाईक हेंचे चिरंजीव ज्यानीन ह्या नाट्य क्षेत्रांत बरें अशें नांव कमयलेलें आसा। नंतर आमचे दिलीप कुमार नाईक, सोमनाथ नाईक आणि आज विजय कुमार नाईक। खरें म्हणल्यार विजय कुमाराची एक स्पेशल अशी ख्याती आसा, ज्याने विजय कुमार ट्रॅव्हलिंग बॉक्स असो एक कॉन्सेप्ट हाडिल्लो आशिल्लो आणि तो नंतर तांणी रजिस्ट्रेशन संस्था करून तातूंतल्यान असंख्य असे कलाकार घडयलेले आशिल्ले। ताज्या सहवासान भितर एज अ मंत्री म्हणून न्ही, एज अ ताजे हाता सकल काम करपाची संधी म्हाका मेळिल्ली आशिल्ली। ताजी जी शैली जी आशिल्ली, ताजो जो टॅलंट जो आशिल्लो आणि खास करून जो टेक्निकल जो बाजू जी आशिल्ली तो खूपच भावासारखो आशिल्लो आणि बरेचशे कलाकार ते कशे जातल्यो हे शेवटपर्यंत कांय कळनाशिल्लें। म्हणजे मायंड जो आसा पळय तो मायंड सदांच सामको सातत्यान त्या क्षेत्रांत सामकें काम करता आणि अशे तरेचे एक व्यक्तिमत्व जें आसा तें अकस्मात एक्झिट जाता। ते खरोखरूच गोंयच्या नाट्य मळाचेर आणि एकंदरीत कला आणि संस्कृती मळाचेर आज खूप नुकसाण जाल्लें आसा। हांव तेज्या आत्म्याक चिराशांती देवा लागीं मागता की तेज्या आत्म्याक चिराशांती लाभची आनी तेज्या कुटुंबाक हें दुख्ख जें आसा तें झेलपा खातीर तांकां देवान बरे तरेची शक्ती आणि ताकद दिवची इतलेंच आमी मागपाक शकतात। डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ह्या नात्यान विजय कुमार नाईक हेंच्या नांवान काहीतरी एक कार्यक्रम किंवा तांच्या नांवान सातत्यान ही जशें आमी रवींद्र नाईक हेज्या नांवान आमी नाट्य स्पर्धेचें आयोजन करतात तशें म्हजे सगळे सवंगड्यांक घेवन ताजेर नांवान काही गोष्ट एक करपाची हांवें मनान तशें ऑलरेडी ठरलेलें आसात आणि अशा भाशेन परत एकदा ताज्या आत्म्याक चिराशांती लाभची। काय कलाकारांचेर एक आरोप कसो आसा की सरकारी लेवलाचेर काय जालें ना म्हणून, जेन्ना आयज ते ह्या संवसारांत सरकाराच्या लेवलाचेर काय जालें म्हणून कितें एक्झॅक्टली कितें ना थंय ते म्हणल्यार आयज थंय कोण पावले ना अशें म्हणटाले। हांव सकाळी विजय कुमाराच्या घरा कडेन हांव आशिल्लो, हेजे मंत्री जर वता मागीर सरकार पावलो अशें जालें तें म्हणजे ह्या जे कोण उलयतात पळय तांकां एखादें कांय खबर नासतलें आणि आमी सातत्यान ताजी विचारपूस बाकी सगळ्यो काही गोष्टी आसा त्यो आमी सातत्यान घेताले। जे कोण कलाकार जे उलयतात पळय अशे तरेचे काही गोष्टी खातीर तेंच्यांनी कितले ताजी कुयदाद घेतली होय विशय हें करपाक जाय, जोखपा सारको आसा। पण एज अ कला आणि संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान आज म्हजी जबाबदारी आसा अशा तरेच्या कलाकारांक तांचे आमी काय तांकां जीव परत हाडून दिवपाक शकना, पण ज्यो काही गोष्टी करपाक जाय तांचे विशीं आपुलकी म्हाकाय आसा म्हणून हांव थंय गेल्लो आशिल्लो। जर तशें न्ही म्हणजे तांकां एखादें कांय खबर तें उलोवपाक जाय म्हणून उलयलें अशें आसपाक शकता। हांव कलाकारांक कोण ब्लेम करना, बट तशें आसता त्याच कलाकारांनी हांव खंय खंय जितलो वता थंय थंय तियात्र मळाचेर सुद्दां जे आर्टिस्ट आज ह्या संवसारांत गेले थंय थंय हांव गेल्लो आसा। जितलें म्हाका शक्य आसलें तितले परत हांव करतलो। हांव सरकार म्हणून वता। अशें आयकूंक येता 19 ते एक नाटक बरयताले तुमचेच आनी जेन्ना कोवीड जेन्ना 19 लागलो तेन्ना खंय तरी तेका बंद पडलें, कितें तरी अर्दवट उरलें तेज्या बद्दल कितें माहिती? बरें नाशिल्लें नाटक रंगमाचेर हाडपाचो हें आशिल्लो। तें नाटक ऑलरेडी विष्णू सुर्या वाघान शिवगोमंतक नाटक आणि परत आमी तें हाडपाक आशिल्लें। विष्णूकूय एक मानवंदना आणि विजय कुमार नायकाक एक खूब इच्छा आशिल्ली तें परत नाटक हाडपाक आनी आमकांय इच्छा आशिल्ली, कारण तातूंत एकंदरीत गोंयचो जो इतिहास जो आसा तो मुखार येवपा। ताज्या पयलू आमी जवळ जवळ गोंयांत 17 प्रयोग केल्ले आशिल्ले, पण एक नवे शैलीन तें नाटक हाडपाचें आणि त्या नाटकाक आमची आज रिसर्च सुरू आसा गोवा युनिव्हर्सिटीच्या विद्यालयान भितर आणि त्या खातीरूच तें आनी ऑलरेडी आमचो एक प्रयोग जाल्लो आशिल्लो पणजेच्याच कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाक जाल्लो आशिल्लो आणि मागीर तें जशें वचपाक इवन आमी ह्या 3 म्हयने पयलीं सुद्दां तेजे कडेन हांव उलयलेलो आसा, साहेब तें नाटक जरी हांव सुद्दां जर नासलो जाल्यार तुवें हें नाटक पयलू व्हरपाक जाय
कारण आमी सगळे आमचे कडेन साधन जे कितें लागता म्हणजे कॉस्ट्यूम म्हणू नाका बाकी सगळे सामान ऑलरेडी आमी हाडिल्ले आसात आनी ताणेन मुखार व्हरोया म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें 2-3 पात्र चेंज कर अशें काही गोश्टी आमी उलयलेले आशिल्ले पूण नंतर बरेचशे काही गोष्टीन ताजे आजार खूब आयलो आनी मागीर ते आमी मुखार व्हरपाक शकले ना असो विशय पेंडींग बिलां जावं जे व्हॉलंटियर्स असले आनी काही असे जे पेंडींग बिलां ती केन्ना पर्यंत तुमी रिलीज करतले नॉर्मली बिलां अशी पेंडींग अशी काही उरना पण प्रोसेस सुरू आसा आणि गेल्ल्या बुधवाराच्या आमी कॅबिनेटाक हे सगळे अप्रूव्ह केल्ले आसात कारण व्हॉलंटियर जे आसा पळय न्ही ते आमी टेंडर काडपाक शकना ते डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जे आसात तांकां आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आशिल्ली तांच्यांनी सगळे व्हॉलंटियर्स ऑन बोर्डाचेर घेतिल्ले आशिल्ले आनी त्या व्हॉलंटियराक आमी एक सर्टन एक अमाउंट ऑनोरियम आमी फिक्स केल्लो आशिल्लो तो टोटल एकंदरीत तांचो अटेंडन्स बाकी सगळे काही गोष्टी आमकां फिगर येता म्हणून बरेचशे काही गोष्टी एक म्हयनो आमकां एक्सरसायज करचो पडलो हे व्हॉलंटियर फक्त 1 आणि 2 न्ही किंवा 100 आणि 200 न्ही ऑलमोस्ट 4088 सुमार व्हॉलंटियर्स आसात तेजे व्यतिरिक्त बाकीचे व्हॉलंटियर्स आसात आनी हे सगळे कॉम्पायलेशन करता म्हळ्यार आमकां जवळ जवळ आमचो 1 म्हयनो सुमार गेल्लो आसात ताजे पयलू आमकां थोडोसो रजिस्ट्रेशन जाल्लें तेन्ना हें आयिल्लो आशिल्लो रिपोर्ट आयिल्लो आशिल्लो पूण फायनली जेन्ना वेळाचेर आमी जेन्ना पेमेंट करपाचो ज्या वेळाचेर आसता तेन्ना फायनान्शियल कन्करन्स हें लागता फायनान्शियल कन्करन्स मेळ्ळे नंतर ते आमी कॅबिनेटाक घेतिल्ले आशिल्ले आनी कॅबिनेटांतल्यान आमी फाटल्या बुधवाराक आमी ते अप्रूव्ह करून घेतिल्ले आसात आज आमकां मिनिट्स ऑफ मिटींग ऑलरेडी आयिल्ले आसात सकाळीच आमकां आयिल्ले आसात आनी हांवें म्हणिल्लें आसा की व्हॉलंटियर्स जे आसात किंवा आमचे जे गोंयचे जे वेंडर्स जे आसात तांचेच बिलां उरना व्हॉलंटियर्साचीच बिलां उरना गोंयचे वेंडर्साची बिलां उरिल्लीं आसात तिवूय बाय स्मूथ आमी सगळ्यांक आमी पेमेंट करूना अशें बरेचशे जाणांक आमी पेमेंट केलो अशी नॉट मीन दॅट आमी पेमेंट करूना पेमेंट आमी केल्लो आसा जशें जशें बिलां येता तशें तशें आमी बिलां हें केल्ले आसात हे फक्त व्हॉलंटियराचो कितें विशय आसा व्हॉलंटियराचो डेटा जो आसा तो आमकां थोडोसो उशिरा मेळिल्लो आसा आनी बाय जानेवारी म्हळ्यार आमी हे व्हॉलंटियर्स म्हणू नाकात किंवा बाकीचे बारीक बारीक जो अमाउंट जो आसा मेजर 1-2 सोडले जर जाल्यार आमी फेब्रुवारी एंड म्हणल्यार ह्या सगळ्यांचे आमी बील पेमेंट आमी करपाक ठरयल्लो आसात कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे 2 तारखेक असेंब्ली आसा त्या 2 तारखेक असेंब्ली सेशनाक आमी सप्लिमेंट जो बजेट हें घातिल्लो आसा बजेट जो घातिल्लो आसा तेकाय आमकां अप्रूवल मेळटलें आनी आमी अपेक्षा धरतात की बाय फेब्रुवारी एंड म्हणल्यार ह्यो बाकीचे सगळे जे वेंडर्स जे आसात कारण आमची जबाबदारी येदे व्हडले नॅशनल गेम्स आमी जर यशस्वी आयोजन कित्या खातीर करपाक जर शकले जाल्यार ह्याच लोकांचें कंट्रिब्युशन तातूंत चड भितर आशिल्लें आमी फक्त मॅनेज केल्ले आसात आनी सगळें क्रेडीट जें आसा पळय न्ही सगळो जो स्टेक होल्डर्स जो आशिल्लो सगळे जे वेंडर्स जे आशिल्ले तांच्यांनी आमकां सहकार्य केलें आनी म्हाका खूब हांव तांचे आभार व्यक्त करतलो कारण तांच्यांनी उतरां कमान दिल्लो आसा टायम बाउंड तेंच्यांनी आमकां सर्व्हिस डेलिव्हरी दिल्ली आसात जे वेळाचेर टायम बाउंड आनी सर्व्हिस डेलिव्हरी आमकां ज्या वेळाचेर दितात त्या सरकार तेंच्यांचें जें योगदान दिल्लें आसा तें आमी केन्ना विसरपाक शकपाना थोडे फावट एखादो उशीर जावपाक शकता आनी बरेचशे जाणांक आमी टेंडर घालचे पयलू कारण स्पेशल आमकां एजन्सी थोडी आमकां जाय पडटाल्यो जेंचे कडेन त्यो घाल त्या वेळाचेर आमी तांकां सांगिल्लें आमी वी वील ट्राय टू रिलीज युअर पेमेंट एटलिस्ट बाय जानेवारी किंवा फेब्रुवारी जातलो अशें आमी थोडे जाणांक आमी पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें आनी अकॉर्डिंगली आमचो प्रोसेस चालू आसा आनी डेफिनेटली हो प्रोसेस जाले नंतर आमी प्रत्येकाचे पेमेंट करतलो आनी खास करून जो व्हॉलंटियराक जो म्हणिल्लो आसा तो एट द मॅक्झिमम एट द अर्लियस्ट आमी पेमेंट करतलो